A7 देवाच्या दोंगरात सोडूया. A7 देवाच्या दोंगरात सोडूया. Page number 4. गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक दिश्ट लावनूच कित्याक आसात? तुमी ताका स्वर्गार वेताना पळयला, तसोच तो परतून येतलो सर्वेस्पराक जय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव माये मोगाचो येवकार दितां आयचे ह्या दोबाजीक परबेन वांटो घेवच्याक. आयज जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची ही दोबाजीक परब. तर आमकां देवान आपल्या पुताक धाडून ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमकां पातकांतली सुटका दिल्या आनी तो पुनर्जीवन जावन आमच्या काळजांनी जियेता. आनी तितलेंच न्हय, तो स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांतल्यान तो आमचे पासत मागता, विनोती करता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी देसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी ती देसां आसात ती मनांत धरून भक्तीपणी ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आमी जाणो की आमी सगळीं बरीं मनशां, भांगराची आमी, कित्याक देवान आमकां आपल्या सारकी घडून हाडलेली आसा. पूण आतां तर आमी आमचो स्वभाव पळयत जाल्यार तो सारको देवाच्या भुरग्यांचो कसो ना. कित्याक आमच्या उतरांनी, चिंतनांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान आमी ताची भुरगीं म्हूण आमी दुसऱ्यांक तो अणभव दिना, वेगळोच अणभव घडटा. तर हातूंतल्यान कळून येता की खरेपणी जेजू जो पुनर्जीवन जावन आमच्या काळजांनी आसा ताका आमी साक्षी दिना. तर हें पातक आमचें कबूल करया, कित्याक आमी आमच्या आपलेपणान, स्वार्थीपणान जियेता. आमी जाणो तें, पूण आमी ताका दिवंकूय मातशी आळसायेन आसा, करचें आसतना सुटसुडीत करिना. हाका लागून हें आमचें सगळें पातक कबूल करया आनी देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां आमचे दोळे धांपून काळजान थावन हे मागणे आतां आमी बापाक उबारया. हांव पातकी सोरपुदिदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उंचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदार देव आमची काखळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
मोहिमा देवाक, पेज नंबर A4. मोहिमा Sorgi ani shanti tajaista sonsari sorbe spora deva sorgi chamaya sopodve da deva baba ami tuka namaskar kota ami tuka ninvasta Jator Vaibhava Paso Amituka Vakanta Somya Jesu Christa Mapacha Eklias Puta Somya Deva Chishili Tu संसाराचे पाप काटा आमची काकूत कोर बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती Dev Bapace moime Jesu Christa Eklos tu povi Eklos tu ismo Eklos tu pomesmo Amen. मागुया देवा आमच्या मोमोवंत बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गात चडून गेलो त्याच्या स्वर्गा प्रवेशांत आमचे मनशा स्वयंभूच ताणें उबारून व्हेलें ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बोरवांसो कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोशांत आनी बोरवांशांत आमकां सदां जियेशी कोर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप मोगाल थिओफिल जेजून आपलो वावर सुरू केल्लो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलोल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोरोन जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें ताणें सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें ते सगळे जल्मल्ले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सोम्या इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ
आनी गोडयो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसाल्यांत, सगल्या जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगतात उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखा वयलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावून आसले. ओचीत धोवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिल्याच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मोदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब जावन दी. संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. सगलीं म्हणुया. संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाकाणणी करात. कित्याक बोव वर्त्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बेम दवरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजा तो. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गोणगोणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेची शिवसोनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. भागिवंत पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केल्ल्या गुटाची समजोणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बोरवशाक देवान तुमकां आपयल्यान केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्काय. आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी असली मीतमेर नासलोली पदवी आमकां भावार्थ्या सोवे ताचें बळ दाखोळ करता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगल्या प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सोत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तोळ्या घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचे
मस्तक केलो आनी ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण करतोलेची भोरती. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. सगळीं उबी रावया. Sorves borak soy, Sorves borak soy, Sorves borak soy, soy soy. Sorves borak soy, Sorves borak soy, Sorves borak soy, soy soy. वचात सगल्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा. Sorves borak soy, 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 soy. Sorves borak soy, soy. Sorves borak soy, 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 soy. Sorves borak soy, 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 soy. Sorves borak soy, soy. Sorves borak soy, soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरून सुसूंक जाय, तिसरे दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसल्या थावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळे पोरजांक परगट जावंक जाय. तुमी आजचे गोवाय. म्हज्या बापान बासायलां तें हांव तुमकां धाडटलों म्हणटच स्वर्गावेले सोक्तीन तुमी बरोसोर ह्या शारांत रावात. मागीर तो तांकां भायर बेथनिये पर्यंत घेवन गेलो आनी आत उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी घडलोलें तें तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना ताचे सुरशिला कोडसुरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडे खुशेन जेरुसल्याक परत गेले आनी थांबोन आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी दोन प्रसंग जेजू स्वर्गार वता ते आयकलेले आसात. लुकान दोन वस्तू बरयल्ल्यो आसात. एक शुभ वर्तमान आनी दुसरें पुस्तक ताचें धर्मदुतांचो इतिहास. हाका बारकासाणीन तें पळोवचें पडटा, आयकोचें पडटा. तें वयल्या वयर समजोना आमकां, पूण आमकां एक दिसून येता हांगसर. धर्मदुताच्या इतिहासान जें ताणें कळीत केलेलें आसा तातूंत तो कितें म्हणटा जाणाय, जेजू स्वर्गार गेलो पूण तो पवित्र आत्मो धाडटलो ताचो कार्य आतां फुडें व्हरच्याक. दुसरें पुस्तक आमकां दुसऱ्या वाचपान आमकां हें सांगलां की तो मस्तक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तर हे परी तो आमचे सगळें वावुरतलो. पूण पयल्या वाचपान आमकां कितें सांगलां जाणाय शुभ वर्तमानान की ताणें आपलो कार्य दिलोलो
तो पूर्ण केलो. देवान ताका आमची सोशी आमची पातखां पुसून काडूंक आनी आमकां पातकांतले गुलामपणांतले सुटका दिवन स्वतंत्र करून ताचो पवित्र आत्मो तो आमकां दिवन आमचे सोबे तो आपलो वावर फुडें व्हरतलो. पूण हें सगळें घडोवन येवच्याक तो तांकां आशिर्वाद दिता आनी स्वर्गार वेता. आनी तो गेल्या उपरांत ते खुशालकायेन ते बेसां वरवीं देवाक तुस करीत रावतात. हे 2 भाग हांगसर आमकां कळीत केल्ले आसा. तातूंतल्यान आतां आमी कितें म्हणून घेवया आमच्या जिविताक आनी कशे भशेन आमी जियेता हें आमी स्पश्ट मनांत हाडया की आमकां देवाची भुरगीं देवान केलेलीं आसा जेजू वरवींच. ताणें आमकां ताचे वरवींच घडोवन हाडलेलीं आसा. पूण आमी मूळ पातखान पडटा. म्हणजे कितें आमचो स्वभाव असो आसा की आमी आमचेच सोस्तुंगी जिवंक सोदता. तो आसा ताची कृपा गोठाय आसा पूण तरी पूण आमकां जाय पळय तशें आमी जिवंक लागता. आनी हे भशेन जिवंक लागलीं की ना आमी त्या पातकाच्या फासान पडटा. आमकां तें समजना. पातक आमकां आडान दवरता, बोणकुणीन दवरता, सांकळी बांदून दवरता आनी आमकां सुटोंक जायना. सगळीं आमी बरीं मनशां पूण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक तो बरेपणाचो अणभव खूब फावटी मेळ्ळो ना. म्हणटच हाका लागून हें पातक पळय आमचें सगळें आसा तें आमच्यान कोंचून काडूंक जायना. आयज काल कावन्सिलींग क्लिनिकल सायकॉलॉजी आसा तातूंतल्यान ती औशधां दिवन आमचे भितरल्यान जिवीत बदलूंक करूंक हाडूंक सोदतात पूण जायना. पूण फकत हे जेजू वरवीं आमकां हातूंतली सुटका मेळटा. जी कोण जेजूक पत्करतात पयले सुवातेर आमी बावतिजम घेता. उदकान आमचें भायलेंच न्हय पूण भितरलें जिवीत नवें जावन आमी ताच्या एकवटान जिवंक लागता. तेन्ना तो मस्तक आमी कुडीचे ताचे सांदेक अशें घडोवन येता आनी मागीर आमी वाडत वाडत वेता. आनी हाका लागून आमी कुमसाराक गेलीं की ना आमचें आदलें पातकी सैम जें आजून आमकां आपल्या ताब्यांत करता तें आमच्या वेव्हारांत आमकां तें दिश्टी पडटा. तें आमी कबूल केलें की ना मागीर तो आमकां तें बक्षिता आनी परतून मूळ पातका विण पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान ताचे सगळें रावन सगळें करूंक तो आमकां मदत करता. पूण आमी परतून पडटा. ताका लागून परतून येता. पूण परतून आयलीं की ना तो आमकां मिसांतल्यान आमचे भितर रावता आनी भितरल्यान सावन आमकां ती गोठाय दिता. तो आसा पूण हे परी तो आमकां गोठायेन बसता. ओत्मीक गोठाय तो आमकां दिता. पूण आमी बरे भशेन सारकें चिंतिना. आमी हिंच्या पावंड्यार आहा तें आमकां कळना. आमचे भितर गोंदळ जालोलो आसता. तर आमी ताकाच चिटकोन रावया आनी सायबीण मांय कडेन मागया. कित्याक ती आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. तिका हें कार्य जेजून दिलेलें आसा. ती ताची आवय आनी ताची आवय पूण आमची आवय. कित्याक आमी ताचे सोबेन जियेता तो ताची आवय जावन आमची ती आवय जावन आसा. तर आमचोय तो ती रमोस करता. पूण जेजू आसा म्हणटोच जेजू आपलें जिवीत बापाक एकवटोन जियेता. तर हें आमचेय सोबेन तो घडोवन हाडटा. तर तिचें मागणें आसलें की ना आमी नोमान बरी म्हणीत रावलें की ना बाकीच्या सगळ्या वायटा विघ्नांतली ती आमकां निवाडटा, पयस करता. तिणें आमकां सांगलां तें. तर हे भशेन आमी तिच्या आसऱ्या खाल आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान जिवया आनी ताचो पवित्र आत्मो जो आमकां तो दिलोलो आसा ताच्या आदारान आमची उतरां कोन्यो चाल ताच्योच घडोवंक आमी ताका सहकार करुया. ह्या सगळ्या सांतां भक्तांनी हे भशेन केलेलें आसा आनी ताका लागून ते आमचे पासत विनंती करता. तर आयच्या दिसा आमी आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशे उलटीन धरया, जोडया आनी आमकां पेकोवणी मेळोंक लागतली. कित्याक आमची चिंतना आनी भावना खूब फावटी नॅगेटीव आसली म्हणटच नॅगेटीव एनर्जी आमचे भितर गोळा जाता आनी हाका लागून आमचे कुडींत दुखी आसतात. आमचें आंग जोड जाता
आमकां समजना आमी वखदां घेता पूण तें वखदांक लागून न्हय पूण ही नॅगेटीव एनर्जी आसा ताका लागून हें सगळें आमचे भितर आमकां आडान दवरता. आमी भितरल्यान स्वतंत्र ना. जेजू तूं आमकां भितरल्यान स्पर्श कर आनी आमकां पिकोवणी दी आनी तुज्या सांगाता तुज्या कोटान जिवंक आमकां मदत कर. बरें कुमसार करून भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन तुजो पवित्र आत्मो आमचे सगळें उदीक आनी उदीक वावरूं आनी हे परी तुज्या आसण्यांत आमी हाजीर जावन तुज्या सांगाता ताच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या आमी तुजो वावर फुडें आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान व्हरूंक तूं आमकां मदत कर. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी जो बोवार्थ आमी जियेता तो उचारून आमी आमच्या जिवितांत तो परगटूंक लागया. सोत मानता देवाक, सोरपोतेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोतेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुजुबी करूंक येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. संवसारांत जेजूचे गोवाय जावंक तितले सोंपें न्हय. ह्या कार्यांत देवाची कृपेची आनी शक्तीची आमकां गरज. ह्या वेळार विनम्र काळजान आमच्यो गरजो ताका उक्त्यो करुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या मुण्यारी सेवेंतल्यान आपल्या पोरचेक सुर्गेचे वाटेन चोलून व्हरूंक तांकां बापाचो सांगात मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी मनशांक चेपून दवरतल्या बांदावळी आनी धोरणां नोपयत करून सोमेस नागरिकांक मेकळेपणान जियोच्यो वाटो सोदूंक त्या वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. जेजूच्या सोरपवेसाचो गूट आमाम तांच्या पाटलादाराच्या काळजांनी सुर्गेचें राज जोडचे अंत्रेक बाळगून तेच दिशेन बोरवेशाचें पावल मारूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. दूख, संकोश, पिडा सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावंक पूण सोम्यान आपल्या कोश्टांत मरणांत पुनर्जीवनपणांत आनी सोरप्रवेसा वरवीं जोडलोल्या मुकुटाचेर नदर दवरून बोरवेशान फुडें तांच मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची
conclude, conclude go. आमची खासगी मागणी आतां बापाक उबारुया. Papa, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूट काकूट गो. भोव मोगाचे बापा, तुज्या मोगाचेर विस्वास ठेवून आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान तांचेर तुजी दोळ्यार दिश घाल आनी आमची सोडवण जोडूंक आनी तुज्या काळजाक संतोश हाडूंक जें कितें गरजेचें तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 28, C2, आमची पोले वर्ताना. C2, page 28. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्गा प्रवेश समारंभ वो वाखाणणेचो योजन आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेबोन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सुर्गीच्या मोहिमेबोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाचे देवा, सोर कालयेन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेबोंत राजा पातकाचेर आनी मोरणाचे जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गात सोडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मोदेस्तो संवसाराचो मुन्सिबीदार आनी सुर्गींच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमचे मोदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सुबेचो रोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार
आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Zorgani sonsa ola tuja webova sorgi duka soi soi sobes porache navi yetata soi sorgi duka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडमुनारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमची आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती चेपुती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सौरकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जीवन जेजू आमच्या काळजांनी जियेता. तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे सगळीं आमची इंतेसां आमच्या काळजांत दवरया. आमचे पासत, आमच्या घराब्या पासत, आमच्या भारता आनी संवसारा पासत आमी मागया.
तर आमी आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सांगता म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकतांव. तर आमकां चेवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटव्यांचो राखांतांतली वाटाय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यान तूं म्हजे भितर येवंचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोव मलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 53, Ore Parvatarami, D11. D11, page 5353, Ore Parvatarami. Surya
उगचे दोळे धांपून जेजू आमचे भितर जियेता केदें व्हडलें बाग हें. देव आमचे भितर आसा जाल्यार आमचो स्वभाव आमचो मनोभव कशे भाशेन आसूंक जाय, रेस्पेत आनी मानाचो. देव म्हजे सवेन जियेता म्हणटत ताका सगलें हांवें भेटोवन दिवंक जाय आनी ताचे सारको ताचे सारकी हांव जावंक जाय. पळयात, सदांकाल संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा सर्वेस्पराक जय. मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा स्वयं तुवें तुजे मोहिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुजें दैवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगलें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसात. म्हज्या भयणीन भावनो, हांगसर खूब जाण वावुरतात. त्या सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संकिस्तावान देल्फिनान हे सगळें हांगसर तयार केल्लें आसा. फुलां आनी जेजू सरकार वचपाचें थंयसर दाखयलेलें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कॉयर फाबियोला आनी ताचो गोराबो सदांच आमकां हांगसर वर्सां जालीं वांटो मिसान वांटो घेवंक आदार करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाचो वावर आयज गाब्रिएला कोत्ता, ताची भयण दया, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वांगडी आसात तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर आमचे वॉलंटियर्स आसात तांकांय दिनवासता. तुमकां सगल्यांक आनी आमच्या मिसान वांटो घेतल्यांक आख्ख्या संवसाराक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासत आमी मागता आनी तुमी आमचे पासत मागात. आतां मिसां हांगसर तुमी जाणात हे भाशेन आयताराची आसताली 7, 8, 9, 15. पूण फुडल्या आयतारा दिसात सावन 6, 7, 8, 9, 15 4 मिसां आसतलीं सकाळचींच. ह्या दिसांनी 3 मिसां 6, 7, 8 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. आयतारा दीस 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हें मनांत दवरात. सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेलीं की ना पेट्रोल पंपा परून मातशें फुडें एक कपेल आसा. थंयसर आदली कॉलेज आसलेली जी सायबाक तेन्ना दिल्ली. पूण तो मिशनार कसो केरला, तमिळनाडू ते सायडीन मागीर 11 देशांनी तो गेलो.
पूण हांगसर खूब जाण जेजूट पाद्री आयले. ताणें भरपूर वावर गोंयांत केलेलो आसा. सगल्यो फिरगोच्यो ज्यो साश्टींत आसा त्यो सगल्यो जेजूटांनी बांदलेल्यो आसात आदल्यो तरी. आनी हे सायडीनूय खूब वावर केलेलो आसा. तर थिंचोत्तान ते सायडीन वेतालेत. तो तांकां पावलीस म्हणटाले त्या काळार. जेजूट म्हणून आसलेले, पूण आमी सगळे जाण जेजुईट. आनी सांत इनास आमचो फुंडादोर हो सांत भगवान फ्रांसीस शावेर ताचो वांगडी आसलेलो. आनी हे भाशेन ते तेगूय जाण जे एका रुमांत पारिसाक रावताले ते तिगूय जाण सांत जालेले आसात. तर ते कॉलेजीन आमचे जेजूट पाद्री आदी वावुरताले. तो थिंचोर मीस जाता दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. 6 तारखेर कित्याक? मायेचे 6 तारखेर 1542 वर्सां 1542 त्या वर्सा साहेब गोंयांत पावलो. ह्या वर्सा आमी 483 वर्सां सोमरमता तो आयलेल्याक. त्या कपेलांत लोक खूब येता. कित्याक? भावार्थान येता. खूब मिलाग्री तांच्या जिवितांत जाता. जांकां भुरगीं जावंक ना कितल्याशा जाणांक थंयसर येवन मागणें करून थंयसरलें तें बांयतलें उदक मातशें पिवन मातशें न्हांवन तांकां खूब बरेंपण मेळिल्लें आसा. पेकोणी जालेली आसा. तीच न्हय आनी कितलींचशीं जाणां खूब मिलाग्री घडटात थंयसर. तर मिसा आदीं आमी त्यो स्टार्ट कोत्ता 9 वरांचेर. त्या उपरांत देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ 10क मागीर मीस येता. पूण तुमी तर बेगीन येनात जातशें जाल्यार तुमकां थंयचो जागो मेळचो ना. आतां आमी थंयसर माटोय घालता. पूण ह्या दिसांनी पावसान केहें जातलें तें आमी नकळो. तरी पूण आमी पळोवया. म्हणटच थंयसर तुमच्यान मिसाक येवंक जाता दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. एक तुमकां कळीत करचें आसा. आमचे आदले पाद्री थोडे हांगसरले तांची बदली जालेली आसा. फादर जेसन जो आमचे बरोबर 1 वर्स आसलेलो, पयलो तो दियाकोन आसलेलो, मागीर तो पाद्री जालो जानेवारीच्या म्हयन्यांत. आतां ताची बदली जालेली आसा. तो आतां मिरामार वेतलो आनी तो ताचो कार्य थंयसर करतलो. धाकटे भुरगे जे जेजूट पाद्री जावंक सोदतात तांकां तो मेळोन तांकां मार्गदर्शन दिवंक लागतलो. त्या वावराक वता. ताका हांव दिनवासतां. ताका देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर वावुरलेल्याक आनी खूब लोकांक ताणें मदत केल्ली आसा ताच्या शर्मांतल्यान. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी नवे पाद्री हांगसर येतले. आयज एक पाद्री आमचे बरोबर आयलेलो. ताचें नांव फादर प्रताप नायक. तो कोंकणी पंडीत आनी कोंकणींत ताणें PhD केलेली आसा. तो आमचे बरोबर आसतलो आतां वावुरतलो. तांकां हांव योगखार दितां. सर्वेस्पूत तुमचे सोव्या आसूं. आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्योंत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळपणाचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेच्या आनी दिव मोगाच्या भोंवड्या आनी कश्टाबरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमकां कितें जाय तें आतां भाग्योंत आंतोनी कडेन मागात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें खेळयलोय तितले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं जी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरे कुटपन बरले सर्वीस पोच ठाय सावस्त्रा मदत सुदेन सुदोच पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माई आमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदली आतां सदां सदां काल U25, page 243, Sant Anthony Bokta. Shine.